कितें आसा ती क्लॅरिटी द इशू एज ऑफ नाव इज रिजॉल्व इन टर्म्स ऑफ इश्यूज ऑफ पीपल हू ट्राय टू मिसकम्युनिकेट और मिसअंडरस्टँड जी कंप्लेन आमी ऑलरेडी पोलीस स्टेशनार दिल्या टू फायंड आउट द सोर्स ऑफ हू स्टार्टेड विथ दॅट मॉल कन्सेप्ट एंड देर वॉज नो मॉल. चर्चीक खबर आसा एम्युनिटीज, आमकां खबर एम्युनिटीज, कोण तरी फूक घालता आनी गोंयचें वातावरण डिस्टर्ब करपाक सोदता. हे लोक थोडे आयडेंटिफाय जावपाची गरज आसा. कितले मेरेन होल्ड आसतले परमिशन तुमी आतां तेच कमिटी कडेन उलयता म्हणून सांगिल्लें. नाही आतां तुका सांगलें मरे काम बंद दवरलां. ASIचो जेन्ना कल्चरल डेपोजिटचो सर्वे जातलो तांणी 2 ते 3 म्हयने मागले. तांचो रिपोर्ट येतकर तांणी समज फुडें सांगता त्या प्रमाणे फुडली दिशा. इट इज टू अर्ली फॉर अस टू कम्युनिकेट. एकदां सगळें कितें हें आयलें, डिटेल्स आयले की मागीर परत चर्च ऑथॉरिटी कडेन उलयतले. विशय कितें येता कितें मॉल न्हय, फक्त एम्युनिटीज आमच्या टुरिजम पिलग्रीम ते गोंयच्या सायबाच्या जगा वयले येतात. एक्सपोजिशनाक टेम्पररी आशिल्लें आनी तें तुमकां पडलें 150 कोटी मोडून 3 म्हयन्यान सरकारान विदीन कोर आउटसायड कोर रेग्युलेटेड ही भाशा आयली ना. पूण एक कोण तरी पॉलिटिकली स्वता थंय फुडें रावंक सोदता आसतले. बाकीचें आसता तें आसता वातावरण. बट वी एक्नॉलेज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल who misunderstood and got miscarried, for which we have already clarified our thought process. And sometimes it is prudent to seek advice so that prudent can be more prudent. कळ्ळें कितें म्हणटा? पण एक कन्फ्युजन कित्याक केलें मॉलाचें? मॉल म्हणपाक तेच सांगलें बरें. आतां पुलिसेक आतां दिलें आय एम नॉट पुलीस. जेन्ना क्लियर आसा आनी आमी थॉट क्लियर दवरिल्लो ताजेरूच समज विचार आसा प्रुडंटान म्हाका सारकी कॅरी करपाक जाय. एक पावटूच गजाल उलोवंक जायना. तांकां संवय जाल्या दिसांनी एकूच फावटी उलोवपाचें. तांणी म्हाजें करपाक जाय. म्हणटा इट्स प्रुडंट टू बी प्रुडंट, म्हणजे इट्स प्रुडंट टू टेक एडवायस टू बी मोर प्रुडंट.